दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो आज निमाणो ब्रेस्तार आमी इंग्लिशान म्हणटा मॉन्डी थर्सडे म्हणून हो पवित्र ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार मॉन्डी थर्सडे मॉन्डी म्हणून सांगल्यार लॅतीन भाशेन मंदातूम म्हळ्यार कमांडमेंट मंदामेंट दिल्लो दीस निमाणो देव ब्रेस्तार वो देवान आमकां मंदामेंट दिलो देवासान एकामेकाचो मोग करच्याक वो मंदामेंट आमकां देवान दिलो देखून वो भोव पवित्र दीस आमकां समेस्तांक भोव पवित्र आनी जेजून दोन सक्रमेंत एका जेवणार घडल्लो पवित्र दीस एकाच जेवणार दोन पवित्र बागी सक्रमेंत घडल्लो दीस एक युकरिस्ताचो सक्रमेंट आनी एक याजाकी दिक्षाचो दीस एका जेवणार दोन सक्रमेंत जेजून घडलो देखून तितलो महत्वाचो तितलो पवित्र दीस वो निमाणो ब्रेस्तार यो कित्याक निमाणो ब्रेस्तारच्या विशयांत उलयतना म्हाका एक उडास येवचो एक वर्सां जाली घडली एक संगत एका तोठाच्या दनयान ग्रेस्त मनशान व्हडलें झाडलें आस्त बोदीक आसलो मनीस वर्साक एक ताच्या तोठांत अर्गामीस भेटयता आनी अर्गामीस भेटोवन एक व्हडलें जेवण त्या तोठांत काम करच्या सगळेस्तांक एक व्हडलें जेवण दिता आनी तांकां थोडी गिफ्टाय दिता तांकां इल्लें वस्तूर आनी परत काणीक जावन एक तांकां देणें जावन दिता गिफ्ट जावन दिता आनी ताच्या घरा ह्या व्हडल्या जेवणाच्या संभ्रमाक जायत्या याजाकांक रिलिजियस भाव भयणींक याजाकांक ताणें आपयलें आनी तातूंत आमी गेल्लीं आमच्या कम्युनिटींतावन आमकांय आपण आसलें आनी आमी गेल्ल्या वेळार बरें मीस जालें मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत तांकां एक इल्लोसो वेळ तांकां इनामां दिवचो एक इल्लोसो वेळ आसलो तांकां सगळ्यांक इनामां वांटलीं ताच्या मागीर जेवण आसलें सगळ्या लोकांक जेवण बऱ्या एका बिरयानी करतल्यांक आपोवन बरें बकऱ्या मांसाची बिरयानी वाडली सगळ्यांक आनी आपल्या मोगाच्या इश्टांक आनी इश्टा मंत्रांक ताच्या कुटुंबाच्यांक भितर ताच्या घरा भितर बंगल्या भितर व्हडलें जेवणाचें साल आसा केल्लें आनी त्या सालांत बरें जेवण लायता आनी हापां आनी बऱ्यो इडल्यो आनी बरें फाणफाळे बरें पोळे आनी परत बारीक व्हडलें जेवण भितर दरबस्त वर्सा हेपटेन देवा अर्गां बरें ताका फळ दिल्ल्या खातीर बरो फायदो दिल्ल्या खातीर देवाक ताणें अर्गां दिवच्या खातीर एक ताणें जेवण देवा अर्गां मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां आनी लोकांचो उपकार बाडूंक ताणें दवरचें तो बरो मनीस भितर एक जेवण आनी भायल्या लोकांक बरी स्पेशल एक बिरयानी देखून लोक भायर आसलो आमी मीस जाल्या उपरांत रिलिजियसांनी परत थंय आपयलें म्हण दिसता म्हाकाय आपयलो म्हाका उडासना म्हणजे सांगता पाद्र डॉमिनीक म्हणून आनी एकलो पाद्रा पावलो मातारो याजाक भोवबा घेवन पाद्रा आपता आमच्या व्हड दिसो तो आनी हांव खंय तेणें गेलें हांव तेणें वचून ते बांक आलो लोक आसलो तेणें परत सकयल वयर आनी परत कदें लावन दवरल्यान थोडी धरणीर मंदिर गेल्यात मंदिर बसल्यान त्या मंदिराच्या देगेर बांक आलो त्या बांकार इल्लो जागो आलो आनी तो पाद्रा बसलो आनी त्या सांगात हांवूय बसलो आनी इशिल्लीं बसलीं पुरो उठोन भितर गेलीं आमकां कळोवंक तर आमी तें दोग जाण भुरगे मुखार रावन आनी परत डान्स करताले आमी स्टेजीक पळोवन थाल्या इशिल्ल्यान तीं भितर गेलीं आमकां कळीतच नासलें आमी बसून आसतना सकाळीं मुखार सावन जेवण आयल्यांत आनी भुरगीं डान्स आनी करता तीं कामाचीं भुरगीं आमकांय कशीं आमी ताळे पेटोवन बसल्या भुरग्यांक आनी सगळे भितर गेले आयले रिलिजियस धर्मीक येजाक सैरीन दैरीन पुरो उठोन भितर गेलीं आमकां कळोवना ते भितर गेलीं आमी हांगा लोकां मुखार ते बसले हांव आनी बसून जाल्या उपरांत मोगाच्यान जेवण आयलें सगळ्यांक घेताना आमकां बसून घेतलें आमकांय दिलें हेणें पाशार करून हांवें प्लेटी पाशार केल्यो निमाणी प्लेटी म्हज्या हातान दवरली एक पाद्रा बागयताना पाद्रा ताच्या हातान दवरली तीन जेवताना आमी जेवल्या तें बायलें लोकां सांगता बसून मागीर तांकां भितरल्यान कळ्ळें इतल्या लोकांच्या केटींत निमाणें ती जेवण जावन भायर येताना कळ्ळें आमी भायर बसून लोकां सांगता जेवता हें तुमी कालें केलें म्हणालो दोनी हें कालें केलें भितर जेवण आसलें अशें करचें न्ही तुमी भायर ना आमकां बरें जालें जेवण बरी जाली बिरयानी बरें जेवण आमी लोकां सांगतात ह्या आळान सांगतात कामागारांक सांगता जेवली हांव बरें जालें तांणी आमकां दिलें आनी ना आमी जेवली हांव आमकां तिशीन त्या कुशीन बसलीं भितर गेल्यांत म्हणून आमकां तिशिल्या त्या सायडीन विंगान बसलीं दिसोनात तीं भितर गेलीं कळोनात आमकां पोट भरलें हांगा बऱ्यान वाडलें तांणी हांव बिरयानी तर तांच्या लोकां तांकां वाडटा म्हाकाय वाडलें
आमी जेवल्या म्हळ्यार ना तशें करून जालें तुमी जेवा हें कशें जालें हांव भायर येवचें जाल्यार म्हाका ह्या लोकांचे कडेन कळोवना तशें अशें म्हणलो पूण आमकां कांय बगना मोगाच्यान ताच्या घरा आमी लोकां सांगाता जेवल्लें म्हाका इतलो संतोश जालो की त्या दुबळी कोलो संतोशान तांकां बरें जेवण मेळ्ळां तेन्ना जेवण आमी भितरलें जेवण आमकां मेळोना आमी वचोना भितर भायर बसलें हांव आमकां कळितालें भितर हॉलांत सालांत आहा म्हूण पूण लोकां सांगाता एक जेवया सांगाता एक जावन जेवया तें बाग आनी केदार मेळटा इतल्या लोकां सांगाता बसोन जेवचें म्हणून तो पाद्रा बी बसलो आमी बसलो तेन्ना जेवण जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें विवार 5 आसात मोगाच्यानो जेजून ताचें निमाणें ह्या संवसारान निमाणें जेवण केल्लें त्या निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून जेवण केल्ल्याचें 5 विवार आसात 5 जाण बरयतात पयलें कोरिंथीकारांक बरयलें पयल्या कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत जेजूच्या जेवणाचें निमाण्या ब्रेस्ताराच्या तें जेवणाचें थंय विवार आसा सांत पावलो हें 50 आनी 5 AD म्हणटा हांव इस्वेंत ताणें क्रिस्ताच्या उपरांत क्रिस्ताच्या 53 50 आनी 3 इस्वेंत तें बरयलें पयल्यांचें आमकां उल्लेख मेळचो विवार मेळचो थंय दुसरें मार्काचो एवांजेल ताणें 65 AD आ 70 AD 65 to 70 AD जेजूच्या क्रिस्ताच्या 65 75 भितर त्या वेळार बरयल्लें मागीर मेळचो आमकां मातेवाचो विवार आनी लुकाचो तो क्रिस्ताच्या 80 या 90 इस्वेंत AD 80 or 90 AD म्हणटा हांव त्या वेळार बरयलें 5वो विवार आमकां मेळचो जुआंवच्या एवांजेलांत जुआंवन बरयल्लें सुमार ते म्हणटात 80 AD तावन 110 AD म्हणटात त्या टायमार बरयल्लो तशे 5 विवार जेजूच्या जेवणांत आसात आनी पूण आमी आज वाचता हांव जुआंवच्या पत्रांत जुआंवच्या एवांजेलांत काडलो विवार आमी पडटा पूण फरक म्हळ्यार जुआंवच्या एवांजेलाक आनी हेर सौगांक हेर विवारांक आसचे फरक कितें गी म्हूण पळयल्यार जुआंवच्या एवांजेलांत मातेवांत मार्कांत लुकांत आनी पावलाच्या त्या विवारांत दिल्लो तो जेवणाचो जेजूच्या निमाण्या जेवणार ताणें मेजार बसून पवित्र साक्रामेंत युकारिस्ट साक्रामेंत घडलो युकारिस्ताचो त्या आचारान युकारिस्त उंडो मोडचें आनी वायन ताणें मागणें म्हणून तांकां दिवचें तें विवार तो विवार युकारिस्ताचो विवार जुआंवच्या एवांजेलांत आमकां पळोवंक मेळना जुआंव बारी सीमीत करता निमाणें जेवणार तो उठलो म्हण तितलें उठलो आनी ताणें पांय धुले शिसांचे पांय धुले वो विवार आसा सांत पावलान कोरिंथीकारांक बरयतना तांच्या मदें कित्याक अशें गी म्हणून आमी पळयता कित्याक जुआंवन वो विवार सोडलो युकारिस्ताचो उंडो मोडचो आनी वायन वरयलो वायन तांकां दिवचो आनी तें कित्याक युकारिस्ताचो विवार थंय दिवना ताच्या एवांजेलांत दिवना गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार सांत पावल कोरिंथीकारांक बरयता तांचें व्हड विभाजन तांच्या मदें इगर्जे कोरिंथीकारांच्या फिरगजे मदें त्या पवित्र सभेंत कोरिंथच्या पवित्र सभेंत फांटे विभाजन डिविजन आसलें तुवें सांगाता मेळटाना तुमी सोम्याच्या जेवणाक येनात तुमी सांगाता मेळटाना तुमी सोम्याच्या जेवणांत येनात तुमी पयलें जेवतात आनी एकलो बुकेला आनी एकलो पियोवन बेबदो जाला युकारिस्ताचें आतांच्या इगर्जांनी जावच्या बरी युकारिस्ताच्या आचारान तेवळ जायनातलें सांत पावल म्हणटा तुमी जेवणाक येतात पयलें तुमी जेवतात आनी एकलो घट्ट जेवला आनी एकलो बुकेला आनी एकलो बेबदो जाला पियोवन ताचे उपरांत तुमी युकारिस्ता येतात म्हणून सांत पावल बरयता आतांच्या बरी इगर्जांनी न्हय युकारिस्त जातलो प्रायवेट घरांनी जेजूच्या मरणा नंतर प्रायवेट घरांनी तांच्या खासगी घरांनी व्हडलीं घरां आसल्या कडेन घरांतलीं ह्या दुबळीं वचून त्या घरांत सांगाता मेळोवन आचारान करतले आनी तांच्या मदें आसले नातिल्ले ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव आसलो थोडे दुडू आसले बदीक आसले आस्त आसले बिजनस आसले व्हडले मनीस व्हडलीं घरां ग्रेस्त आनी थोडे दुबळे कांय नासले कुलीच्या घरचे आनी पुरा ह्या ग्रेस्तांच्या घरा क्रिस्तांव येताले तांकां आपण आसलें क्रिस्तांवांक आपण आसलें आनी ह्या कोरिंथीन कांय जातालें म्हळ्यार हे दुबळे तांच्या ग्रेस्तांच्या घरा गेल्या वेळार व्हडल्या घरांनी युकारिस्ताच्या आचारान दवरल्या वेळार ह्या दुबळ्यांक येवकार मेळटालो आनी दुबळे त्या मिसाच्या युकारिस्ताच्या आचरणाक त्या बलिदानान ते पात्र घेवंक येताले
ते दाळा हे व्हडले ग्रेस्मोक आपलें व्हड पोंड दाखयताले तांच्या घरांनी, तांच्या मनोभावांत, तांच्या सालयेंत आपूण व्हडले, आपूण आसलीं, आमी ग्रेस्त, इन्फ्लुएन्शियल म्हणून दाखयताले, आमी सुपिरियर म्हणून दाखयताले. आनी तुमी कांय नातिल्लीं, तुमी इन्फिरियर कांय नातिल्लें म्हणल्यार बरी तांकां लेखताले, तांकां कोणशा बसूंक करतले आनी तांकां दिल्लें जेविचें खायचें म्हणून तशें. ती येतलीं मागणें करतलीं, कोणशा बसून उठोवन चलतलीं, तांकां कांय नातिल्ल्या बरी ते लेखतालीं, तांकां लजे घालतलीं. देखून भितरल्यो सालांत ग्रेस्त मनशांक भितरल्या सालांत जेवण ह्या ग्रेस्त आमी पळय एका तोठाच्या दनयान केल्लें, लोक भायर आनी ग्रेस्तां पुरा व्हड आसलीं तांच्या कुटुंबाचीं आनी पुरा भितर सालांत स्पेशल जेवण, स्पेशल ट्रिटमेंट, हांकां कांय ट्रिटमेंट ना भायर बशिल्ल्यांक. देखून आमी दुबळ्या सांगाता बसून जेवल्ल्या. भितरल्या सालांत इश्टामंतांक बरें खाण, जेवण, पिवण आनी हेरांक सादें जेवण, हंबल मील, वेगळ्या सालांत एकडे गौरे विंगड ह्या हेरांक ग्रेस्तांक, इश्टामंत्रांक वयर भितर आनी साद्या लोकांक, दुबळ्यांक आनी पुरा सादें जेवण हांगा भायर. जुवांव कळीत आसा जेजूचें अती मुख्य विशय येवकारिस्त स्थापन करचो. ताका तो गोता जेजूचो अती मुख्य विशय येवकारिस्त स्थापन करचें प्रस्ताप तो निमाण्या जेवणार तो काडिना. जेजूचो तो मुख्य विशय येवकारिस्त म्हणून जुवांव जाणा जाल्यार हांगा तो प्रस्ताप काडिना, निमाण्या जेवणार तो काडिना. तो जुवांव वो येवकारिस्ताचो सविस्तार विवार तो ताच्या अध्याय 6 विवर्सिता. जेजून कितें म्हळें, सर्गींत हांव देंवन आयलो उंडो, तो कोण खाता हे म्हजें रागत, हे म्हजें मांस म्हणचे सगळे विशय तो अध्याय 6 विवर्सिता. हांगा 13 ताचो प्रस्ताप जेवणाच्या वेळार तो 13व्या अध्यायांत खंयचे प्रस्ताप निमाण्या जेवणांत ह्या येवकारिस्ताचें उंडो मोडचें रग आनी वायन आपली रगत जावन दिवचें त्या विशयान विवर काडिना, ते आपणूक वचना. जुवांव ताका दुखता, तो कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मुख्य विशय जाल्यार हांव ह्या निमाण्या जेवणार काडिना म्हूण ताका दुखता, जाल्यार तो आपणूक काडूंक वचना. जेजूचे फाटलावदारी तांचे थंय भेदभाव आनी विवाद आसले पळोवन देखून ताणें पावलाक ताणें मॅथेवाक, मार्काक, लुकाक ताणें उंडो मोडलो आनी अर्गां दिवन तो उंडो हेरांक दिलो. तशेंच वायन घेतलो, देवा अर्गां दिवन म्हळें आनी अशें विवार ताणें बरो ताणें दिला. पूण हांगा तो जुवांव मात्र तो विवार दिवंक वचना, हाका वत्तू दिना. कित्याक म्हळ्यार हें स्ट्रेस करिना तो, कित्याक म्हळ्यार जुवांव वो विवार दिना, तो सोडता, वो विवार सोडता. कित्याक म्हळ्यार बागार तो जेजू जेवणार जावन उठलो, ताचे शिसांचे पांय धुवंक लागलो, फूट वॉशिंगाक तो वत्तू दिता, चड वत्तू दिता, शेत करता. आनी उंडो मोडलो आनी वायन ताणें अर्गां दिवन देवा भेटोवन हें म्हजें रगत, तुमी म्हज्या उडासाक करा, हें पाताक तुमचें रगत म्हणलें ते सोबदारी कांय येवकारिस्ताचो विवार तो हांगा काडूंक वचना. तो वत्तू दिता, जुवांव फकत वत्तू दिता, खाली वत्तू दिता. जेजून जेवणार उठचें उठलो आनी शिसांचे पांय धुवंक लागलो, फूट वॉशींग करी लागलो. ताका सोड वत्तू, ताका तूं वत्तू दिवन बरें स्ट्रेस कर वत्तू दिवन तो सांगता. जुवांवचो इरादो जेजू ह्या पांय धुवच्या करण्यांत आमकां दिलो विवार येवकारिस्त घेताना आमचे थंय आत्याजे जाल्लो आमचो दिश्टावो ह्या विशयांत चड विवार जुवांव दिवंक पळयता. जुवांव खालें पळयता म्हळ्यार जेजून पांय धुवचें वो आमचे थंय येवकारिस्त घेताना, अर्येकलो आमी येवकारिस्त घेताना आमचे थंय आसा जे जाल्लो दिश्टावो कळलो, आमचे दिलो फोरसायट कळली, आमचे दे आसाचे आउटलूक कळलें आसा जे आमी कित्याक मुखार करता, आमचें आउटलूक कळलें, आमचो दिश्टावो कसो आसा जे म्हणून तो विवार सुच्या खातीर जुवांव वत्तू दिता. खंयच्याक म्हळ्यार पांय धुवच्याक. देखून पांय धुवचो मुख्य विशय जुवांव जावन आसा. कित्याक स्पेशल उद्देशाक कुमगार खणेंतल्यांनी वो पांय धुवचो विशय तांचे ते आशे जाल्लो दिश्टावो येवकारिस्त खणेंतले एक स्पेशल तांचें आउटलूक आसा जे एक दिश्टावो आसा जे तो दिश्टावो आसनासतना येवकारिस्तान आमी पात्र घेवंक
न्ही फावो घे म्हणल्यार सवाल जो आमच्या मुखार जाता वो दिश्टावो आसच्या खातीर तो ह्या दिश्टावाक उत्तर दिता तो. जर तर आमी हेर क्रिस्तांवांचे पांय धुवंक तयार ना तर आमी स्वार्पण करूंक आमकांच आमकां भेटोवंक जेजून भेटयलें, जेजून स्वार्पण केलें, तशेंच आमकांच आमी भेटोवंक आमी अर्थ करूंक शकना तर जेजून आपणाकच भेटयलें ताकाच शिसांचे ताणें बागोवन पांय धुले हें अर्थ करूंक शकना जाल्यार आमकां सेल्फ गिवींग नॉट अंडरस्टूड जाल्यार आमी जेजूचे फाटलावदारी कशे म्हणून जेजू दाखयता. जेजूचो मिस्तेर आमी अर्थ केला गे म्हणलें दाखयता. देखून जेजून फूट वॉशींग पांय धुवचें गरजेचें म्हूण ताणें लेखलें, गरजेचें म्हणलें. हांव तुमकां पांय धुयना तर म्हजे थंय तुमकां वांटो आसचो ना म्हणटा. हांव तुमचे पांय धुयना जाल्यार तुमकां म्हजे थंय वांटो आसचो ना. एका दाडा चड क्रिस्ताच्या फाटल्यावर चड क्रिस्ताच्या फाटल्यानी पांय धुवचो म्हत्व समजून घेतलो जाल्यार आज इगर्जेंत आमच्या पवित्र सभेंत वांटे फांटे डिविजन इतलें आसतेंगी. एका दाडा चड आनी चड जेजूच्या फाटलावदाऱ्यांनी हे पांय धुवचो वो मिस्तेर अर्थ करून काणयल्लो जाल्यार जेजून पांय धुल्लें हें घडीत तांणी तांच्या काळजांत दवरलें जाल्यार इतलें वांटे फांटे, इतलें डिविजन, इतलो मेळखीळ भाग सेल्फ गिवींग नासतना आमी कुंगार काडूचो आमकां भोगतेंगी. देखून सेल्फ गिवींग आमकांच आमी भेटोवचें मुख्य म्हूण दाखोवच्या खातीर सगळीं डिविजनां प्रकार मेळखिळा प्रकार आमकांच आमी गरजेवंतांक पावचें, गरजेवंता खातीर आमकांच आमी दिवचें हें गरज हें मुख्य म्हणून दाखोवच्या खातीर जुवांव हे पांय धुवच्या वस्तू दिता आनी वो योकरिस्ताचो उंडो मोडचो आनी वायन दिवचो अर्गां दिवन बरी जावन म्हजे अर्ग जावन दिवचो विवार तें दिवंक तर निमाणें जेवणाक तो दिना. मोगाच्यानो योकरिस्ता ते इतलो वाद विवाद घडटे नात. जर तर आमी ह्या पांय धुवच्याचो म्हत्व जेजून दिल्लो वस्तू आनी तो म्हत्व आमी समजल्ल्यान जाल्यार आपणाकच स्वा भेटवणी करचें, आपणाकच दिवचें, योकरिस्तांत आपणाकच दिवंक म्हूण आमी समजल्ल्यान जाल्यार योकरिस्ता थंय इतले वाद विवाद घडटे नात, इतले वांटे फांटे विभाजन जाते ना म्हणून बरयणार सांगतात. वंजेला विशयी जायते बरयणार वंजेलाच्या ह्या पवित्र जेवणा विशयंत जायत्यान विवार बरयणारांनी पंडितांनी वारोवन पळयलां. हे बरयणार हे बरयणार हे जाणटे म्हणटात इतले वांटे फांटे जाते नात. तातूंत पांय धुवच्या जेजूची पांय धुवची खरनी जेजून दिल्ली म्हत्व पांय धुवंक आनी पांय धुवच्या फाटल्यान आसचो तसो संकेत जेजून आपणाकच स्वा भेटोवणी करची. हेरां पासून ल्हानवीक जावचें, हंबल जावचें आनी सेल्फ ऑफरींग आपणाकच सेल्फ गिवींग तें आमी अर्थ केलें जाल्यार येवकारिस्ता तें इतलो वाद विवाद आमच्या मदें आसचो ना म्हण ते बरयणार सांगतात. जेवणाक तो उठलो, आपलें वयलें वस्तूर ताणें काडून दवरलें आनी एक तुवालो ताणें पेंगटा बांदलो आनी उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुवंक तो लागलो. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक पांय पुसूंक लागलो. असली खरनी एक सुपिरियर व्यक्तीन इन्फिरियर लोवर स्थानांतल्याचे पांय धुवचे कसल्याय पुरातन बरप्यांनी खंयी आमकां वाचूंक मेळना. असलें बिलकूल मेळना, वाचूंक मेळना. कित्याक वाचूंक मेळना म्हळ्यार सांगल्यार एक सुपिरियर गुरूण शिसांचे इन्फिरियर एक उंचल्या व्यक्तीन दणयान आनी गुलामाचे पांय धुवचे, एक सुपिरियर व्यक्तीन उंचल्या व्यक्तीन एक कीळ व्यक्तीचे पांय धुवचे खंयी पुरातन जायते बुकांनी बरप्यांनी आमकां वाचूंक मेळना. जेवणा पयलें आमंत्रीत सैऱ्यांचे पांय धुवचे रिवाज तोवळ चालती आसली. जेवणाक सैऱ्यां देऱ्यांक इश्टामंत्रांक आपल्या घरा आयिल्ल्या वेळार तांचे पांय धुवची रिवाज तांकां पांय जेवणाक येवच्या पयलें तांचे बागोवन एक तस्तांत उदक काडून तुवाल्यान ते पुसून म्हळ्यार मांड मात्र तें चुकोल काडचो न्ही तसो संकेत मान दिलो तुका, गौरव दिलो तुका. तूं म्हज्या घरा मांड असो व्यक्ती, गण असो व्यक्ती, मान गण तें दाखोवच्या खातीर इल्लेशें तांकां बसोवन ते आयर भितर येताना तांकां कदेलार बसोवंक घातलें बायल्या चलांत आनी साकोर येवन गुलाम येवन तेचे पांय धुतले.
धनी सैऱ्यांचे फायदूंची विलवरी इतली आपुरबायन करतली त्या मानान केलें जाल्यार आयिल्ल्या सैऱ्यांक कळटा वो आमचो इतल्या मानान आनी गणान आमकां लेखता म्हणून आयिल्ल्या सैऱ्यांक कळटा तें देखून गोरसो धनी हे फायदूंची विलावरी बऱ्या तरान आनी बरीं बरीं तेस्तां बरीं बरीं माग्गां बरीं बरीं जाग्गां खाणून चावलीन आनी उदक वतून तस्तान फायदून तांकां नितळ करून तेजे फायद मेळना ते ग्रेस्त कारार तावन दिवन गाडयेर तावन देंवन येतले हें करता धनी हें विलावरी करता शिवाय आपूण जावन बागोवन कोणाचे पांय धनी धुयना गरसो येजमानी बिलकुल गरसो येजमानी आयिल्ले सैऱ्यांचे पांय धुयना ताका गुलाम दवरता एक गी दोन गुलाम मस्तू सैरे आयले जाल्यार एक गी दोन गुलामांत इल्लें इल्लें उदक वचून ते पांय धुवन घडी भितर करून परमळ्याचें तेल घालून भितर धाडटात गुलाम मात्र हें काम करूंक लायताले गुलामांक मात्र गुलाम दवरताले गुलामांनी मात करचें काम आनी तेंय परदेशाचे गुलाम मात्र देशी गुलाम न्ही देशी गुलाम इस्रायलाचे न्ही कित्याक इस्रायलाचे गुलाम नातले इस्रायलान गुलाम नातले इस्रायलाचे कामागार हें करनातले कित्याक म्हळ्यार इस्रायलाचे देवाच्या परजेक तांकां पांय धुवचें काम स्वाभिमाक कीळ तें तांच्या इस्रायल परजा सुटका मेळ्ळी परजेक हें परतून गुलामपणाचें काम करचें साज जाल्लें न्ही हें कीळ तांकां बिलो देर डिग्निटी of the people of God, below the dignity of the people of God, washing the feet. Washing the feet is below the dignity of the people of God म्हूण ते लेखताले हें गुलामांक तांच्या आमकां आमी सगळे कोणी गुलाम नात म्हणलें तांचें देखून जुदेव गुलामांक हें काम तांच्या गुलामाक इस्रायलकारांक हें काम दिनातले परदेशी तावन गुलामांक काडयताले परकी गुलामांक दुसऱ्या देशाचे गुलामांक हाडून हें काम करून हर एका घरांनी ग्रेस्त घरांनी एक दुबळो गुलाम परगांवाचो परकी एकलो रावतालो पांय धुवच्या खातीर देखून त्या गुलामाचें परकी गुलामाचें मुसर जेजू सकला देंवता आनी तो खालतो जाता तांचो गुलाम न्ही जाल्याचें परखी गुलामाचें तितलो कीळ म्हूण ताका लागताले त्या कीळ मनशांच्या सुवाते जेजू देंवता खालतो जाता सांपाल म्हणटा खालतो खालतालो गुलामा पर्यंत खालतो जालो गुलाम जालो म्हूण पळया सर्गा संवसाराचो सर पदवेदार दळबारांचो देव सर सृश्टेचो रचणार आमचो सोडवंदार सर्गा संवसाराचो रचणार देव नीज देव जेजू क्रिस्त बागोवन त्या गुलामाचो पात्र घेता आनी आमकां एक देख तो दिता हांवें तुमकां तें कितें केलें म्हणून तुमकां समजालें गे म्हणटा समजालें म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी तुमच्या सोम्यान तुमचे बागोवन पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय म्हणून आमकां सोमी सांगता हांवें तुमकां केल्ल्या बरीस तुमी हें हेरांक करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या फकत पांय धुवचें मात्र मुख्य संदेश न्ही मोगाच्या न्हू तूं पांय धुवचो मात्र फकत संदेश मात्र न्ही हांगा तो पांय धुवचो तो मुख्य संदेश म्हणून आमी म्हणचो न्ही हांगा मुख्य न्ही खाली पयल्यान पांय धुवचो आनी तुमकां एक सर्वीस करा म्हण सर्वीस मात्र न्ही फकत म्हाका न्हू आनी तो आनी एक मुख्य विशय आपूण आसा वो आमचो सांजू हांव ताच्या वांजेलांत वो विवार दिता पांय धुवच्याचो मुख्य संदेश जेजूचें मरण पांय धुवच्या खाली सर्वीस करा म्हणून न्ही जेजूचें मरणाचेर आमचें गिन्यान मोत दवरिचें म्हणून तो उलो दिता मोगाच्या न्हू जेजू मेजा वयलो उडटाना गुलामाचो तुवालो गुलामान पेंगटा बांदल्या बरी तुवालो पेंगटार बांदता आनी दिंबेर पडटा शिसांच्या पांयां चरशेन शिसांच्या पांयां चरशेन येता स्वामी जेजू क्रिस्त दळबारांचो सोडवंदार दळबारांचो देव शिसां मुखार आपल्या शिसां मुखार तांचे दिंबेर पडटा तांच्या पांयां चरशेन तो अशें करता शिसांक शिकोवंक ताच्या मरणाचो अर्थ तांकां शिकोवच्या खातीर ताच्या पांयां मुखार दिंबेर पडता जेजूच्या मरणाचो अर्थ तो शिकोवंक बसता टू टीच दॅम द मेसेज द मिनींग ऑफ हीज डेथ टू टीच हीज डिसायपल्स द मिनींग ऑफ हीज डेथ ताच्या मरणाचो अर्थ कितें गे म्हणून शिसांक शिकोवच्या खातीर तांच्या मुखार तो दिंबेर पडटा आनी पयलें मुख्य लिसांव देवाच्या पुतान देवाचो पूत सर्गींतावन बागवता आमची पथकातावन आमच्या पथकातावन आमकां नितळ करूंक नितळ करूंक जेजू बागता तो शिसां मुखार येता तांच्या पांय मुखार दिंबी घालता म्हळ्यार देवाचो पूत सर्गा संवसार दळबाराचो सोडवंदार देवाचो पूत सर्गींतावन बागता स्टूपिंग डावन
आमच्या पातकातावन आमकां नितळ करूंक तो सर्गीन थावन बागाता. आमच्या पातकातावन तुज्या आनी म्हज्या पातकातावन आमकां नितळ करूंक, पातकातावन आमकां धुवन आमकां नितळ करूंक सर्गीन थावन तो बागाता म्हणलें लिसांव जेजू शिकयता ताच्या शिसांक. हे लिसांव आज आमी निमाण्या ब्रेस्ताराचे मुख्य लिसांव जेजू बागाला. सर्गा संवसाराचो रचणार, सर्गा संवसाराचो धनी, सर्गा आमचो सोडोनदार जेजू क्रिस्त सर्गातावन तो बागवता. आमच्या पातकातावन आमकां धुवन नितळ करूंक बागाता म्हणून. ती बाग घाल्ले म्हळ्यार सर्गातावन तो बागालें आमची पातकां नितळ करूंक. हें पातकां नितळ करचें आयच्या दिसाचें मुख्य लिसांव. मागीर सर्वीस दुसरें, गरजां पावचें दुसरें. पयलें लिसांव सगळ्यांचो आनी सर्वांचो रचणार सोमेदेव, सगळ्यांचो सोमेस्ताचो, किंग ऑफ दी क्रिएटर ऑफ द युनिवर्स, किंग ऑफ द युनिवर्स, रचणार सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव तयार करता. संपूर्ण खलतो जावंक तो तयार करता. आमकां शुद्ध करूंक, पातकाच्या वास्यातावन आमकां नितळ करूंक. पातकाचो वासो आमकां लागुल्लो, आमकां पातकाच्या वाश्यातावन आमकां नितळ करच्या खातीर जेजू बागवता, जेजू बागवता, नितळ करूंक बेसरता. देखून पेद्रू सांगता, सोम्या म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच बिलकूल सोडिना, हांव केदींच सोडिना म्हणटा. जेजू ताका जाप दिता, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगात हांव तुका वांटो आसचो ना, म्हज्या सांगात तुका वांटो आसचो ना म्हूण. ह्या संकेताचो मुख्य अर्थ दिसता. जुआंव बावतिस्त म्हणटा, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. तेन्ना पेद्रू सांगता, पेद्रू सांगता, सोम्या म्हजे पांय मात न्ही, म्हजे हात आनी माथ्येन धुव म्हणून. आमी एकामेकाचे सेव्या विशीं उलोवच्या पयलें जेजून आमकां केल्ल्या सेव्या विशीं आमी गूंड देवा जाय. जेजून आमकां केल्ली सेवा, आमी हेरांची सेवा करच्या पयलें त्या दळ आमी हेरांच्या सेवा करची अर्था बरी जाता. आनी ती उरता. थोडे फावटी आमी सेवा करता मग सोडटा आमकां कितें हांवें म्हणून. देखून आमी हेरांची सेवा करची जाल्यार जेजून केल्ली आमची सेवा, जेजून केल्ली आमची सेवा त्या विशीं आमी जेजून आमची कितली सेवा केली, जेजून आमकां केल्ली सेवा, जेजून आमची केल्ली सेवा ती पयली आमी उडास दवरचे. ती अर्थ करंगाणीचे, तो अर्थ गूंड देवाचे. जेजून केल्ली सेवा आमी हर एकल्यांक क्रिस्तांव फाल्यांच्या दिसा सारकी कळा जमगाच्यान. देवान म्हाका केल्ली सेवा, देवान तुका केल्ली सेवा, जेजून केल्ली तुजी सेवा, जेजून केल्ली म्हजी सेवा अर्थ जाल्यार ती सेवा हेरांक करूं जाता. माद्यार तें स्पश्ट उतरांनी सांगता, जेजून म्हजी सेवा केल्ली देखून म्हाका स्फूर्ती मेळ्ळें, म्हाका भितर तावन तांक मेळ्ळी, म्हाका त्राण मेळ्ळें, म्हाका एबिलिटी मेळ्ळी. जेजून म्हजी केल्ली सेवा त्या येवकारिस्तान हर एक दिसा म्हज्या मागण्यांत येवकारिस्तान पवित्र मिसाच्या बलिदानांत हांव उडासा काडल्यांत म्हाका हेरांची सेवा करूंक उर्बा तांक मेळटा म्हूण. ती उर्बा, ती तांक, तो आदार तो म्हाका येवकारिस्तान जाल्लो जेजू म्हाका दिता म्हूण. देखून जेजून म्हजी केल्ली सेवा, म्हजी सेवा केल्या, म्हजे पाताक नितळ कर जेजून. म्हाका सर्गींचें रास फाव केलां पळय तें केदो व्हडलें बाग, ताच्या वरतें दुसरें आसा गे मोगाच्यान, ताच्या वरतें इनाम दुसरें आसा गे. हांवें दोळ्यांनी पळयनातलें, काण्यान आयकनातलें, सर्गींच्या राजाचें इनाम म्हाका जेजून जोडून दिलें. म्हज्या पांय धुवन म्हज्या पातकांत हांव नितळ केलो. म्हाका पातकाची फिजिकली धुल्लें लेख न्ही, पांय धुल्ले म्हळ्यार धूळ काडली लेख न्ही, म्हज्या पांय धुल्ले म्हळ्यार म्हजें सगळें म्हजें जिवीत ताणें, म्हजें अंतस्कर, म्हजो आत्मो ताणें पातकांत हांव मेकळो करून पातकांत हांव धुवन म्हाका नितळ केल्लो. हें गूंड चिंताप, हें गूंड गुणांत आमी देवा जाय. पांय धुवचें, नितळ करचें येता निमाण्या पवित्र शुक्रारा जेजूच्या काळजांत हांव वावलेल्या त्या रक्तान उदका द्वारे आमचें कूड आनी आत्मो नितळ जाता. तें त्या धुळींत धुल्ले पांय न्ही मोगाच्यान, पांयान फिजिकल डर्ट न्ही, हांगा फिजिकल डर्ट न्ही, हांगा पातकाचीं खतां, पातकाचीं रुवां, पातकाचें तें पाताक तें धुवन काडलें, नितळ केल्लें तें दाखयता जेजून आज नितळ करचें. देखून निमाण्या ब्रेस्तारा काली पांय धुल्ले आनी तें म्हणून जो म्हाका जेजून पातकांत हांव नितळ केला म्हणलो संदेश घेवंक आमी फाल्यां बसाचे. आनी फाल्यां तावन मिसातावन उठोवन येताना जेजू करदान करतना जेजू म्हाका नितळ केलें न्ही म्हणलें अरदान आमी करीचें. म्हाका नितळ केलें न्ही, म्हाका भायल्या धुळीतावन न्ही मेळों न्ही, आमी न्हांवन वाणो घालून शूज घालून येता हांव तें पांय धुवंक बसचें. पातकांत हांव, इट इज नॉट फिजिकल डर्ट, इट इज इन्नर, आमच्या आत्म्याची पातकाची खतां जेजून धुवन काडलीं, तें पाताक धुवन काडलें, तें आचारण करता हांव. हो संदेश आमी मतीन दवरचे. फाल्यां पातकांत हांव धुल्लो तो मुख्य विशय. फाल्यां पातकांत हांव म्हाका नितळ केल्लो. मोगाच्यान जाय पातकां नितळ करचें तिशीन आमी दैवीक करणी, ही करणी पाताक नितळ करची करणी, ही दैवीक करची डिवायन एक्शन, हें आमकां अती मुख्य केंद्र.
हें जावन आसा केंद्र पांय दोवच्याचें. हो जावन आसा मुख्य संदेश पांय दोवच्याचो. त्या पांताक दोवची करणी, दैवीक करणी, डिवायन एक्शन ऑफ वॉशिंग माय सीन. ती जावन आसा केंद्र. दॅट इज द फोकस ऑफ वॉशिंग द फूट वॉशिंग. देखून हें जुवांव वस्तू दिता. पातकातावन म्हाका दुल्ल्याक जेजू वस्तू दिता आनी कुंभाराक येता आसतना आमी कुंभारान पात्र घेता आसतना हें म्हजें पाताक दुलां म्हणलो. म्हाका दिसून म्हाका इतली सेवा केल्या देखून त्यो पाताक दुल्लो मनीस हांव हेरांकी नितळ करूंक, तांच्या गरजांक पावोवंक, भायल्या गरजांक आनी अत्मी गरजांक पावोवंक हांव तयार आसां म्हणलें चिंताप म्हजे थंय वो दिश्टोबो म्हजो जावंक जुवांव हांगा वस्तू दिता. देखून तो युकरिस्ताच्या प्रास हाका वस्तू दिता चड. देखून पांय धुवन जाल्ल्या नंतर ताणें परत्यान त्याचे वस्तू न्हू तो परतून न्हेसता. तो पांय धुवच्या वस्तूर काडल्यान ताणें पांय धुवच्या पयलें वस्तूर काडलें. पांय धुवन जाल्ल्या शितांचे पांय धुल्ल्या उपरांत तें ताणें परतून घालें. तशें काडलें आनी घालें. हांव म्हजो जीव शेळ्यांक दितां. इंग्लिशांत आय ले डावन माय लायफ. ले डावन हांव दवरतां. वस्तूर काडटा म्हळ्यार खाण दवरतां. म्हजो जीव हांव म्हज्या शेळ्यांक दितां आनी म्हजो जीव हांव परतून परत्यान हांव गलखाण येता म्हणटा जेजू. आय ले डावन माय लायफ. जुवांच्या वांजेलांत 10 अध्याय 15 श्लोक आनी 10 अध्याय 17 श्लोक. आय ले डावन माय लायफ फॉर माय शीप म्हणटा जेजू. आनी परतून आय ले डावन माय लायफ इन ऑर्डर टू टेक इट अप अगेन. टेक इट अप तेच शब्द वापरता. हांगा ताणें वस्तूर काडलें आनी घालें पळय. काडलें आनी घालें थंय ले डावन माय लायफ आनी आय ले डावन माय लायफ इन ऑर्डर टू टेक इट अप अगेन म्हणून जुवांव 10:17 तेच शब्द वापरता. म्हळ्यार जेजून वस्तूर काडलें वस्तूर घालें. तो वस्तूर म्हण सांगलें ताचो जीव ताणें दिलो आनी तो जीव ताणें परतून बापा थंय पुनर्जीवन जावन उठलो तो आमचे पासून. देखून फिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 7-8 सांत पावल सांगता तो देव जाल्यार देवा समा रावन आसतना ताणें आपणाकच खाली केलो. आपल्या खूब म्हणसर गुलामपर्यंत खाली केलो ताणें. गुलामा पर्यंत ताणें खाली केलो. तो कालतो जालो देखून ताका देवान वर्तो केलो म्हणून. तो तसो दैवीक परजळ एका थोड्या वेळाक तो काडटा आनी सकयल दवरता आनी तो कालतो जाता. जेजू कालतो जाता. दिमी घालता, पांय धुता आनी देवाच्या उतरान देवाच्या तो सर्गी जेवण तयार केल्ल्या त्या बागी जेवणांत आमकां सगळ्यांक फावो करता. जेजू तसो दैवीक परजळ एक घडी लिपोवन दवरता, खाण दवरता. परतून तो जेजू खाण दवरता आनी कालतो जाता. शिसा मुखार दिमी घालता, आमचे पांय तो धुता आनी देवाच्या थंय वयर सरगार देवान तयार केल्ल्या त्या बागी जेवणांत आमी बसाचें आमकां फावो करता. जर तर पथकाचो वसा जाल्यार जेजून तयार केल्लें त्या महा उत्सवांत आमकां बागिना सर्गीच्या जेवणांत आमकां भाग नातलो. त्या सर्गीच्या जेवणाक आमकां फावो करता. आमा सुमेस्तांक वो जेजून पाताक धुवन आमकां नितळ केल्लें. आमचे पांय धुले म्हळ्यार आमच्या पातकांत हांव नितळ करून सर्गींच्या बागी जेवणाक आमकां तयार करून त्या सर्गार बापान आसा केल्ल्या बागी जेवणांत आमकां तयार केल्लें तें बाग आमकां समास्तां फावो जावं दी आनी आमकां हर एकल्यांक हें आमच्या मतींत वचून जेजून आमकां नितळ करून आमकां फावो केल्लें ह्या निमाण्या शुक्रार दिसा. तशेंच आमचे थंय वांटे फांटे थंय अवकाश ना. आमी केदाळा आवट ऑफ केअर, आवट ऑफ कंपॅशन, आवट ऑफ कायंडनेस आमकां आमी हेरांक दितांगी. आवट ऑफ केअर आपल्या जतने खातीर दयेन आनी दे कंपॅशन एंड कायंडनेस पळोवन आमकांच आमी हेरांक दितांगी. आवट ऑफ केअर, आवट ऑफ कंपॅशन, आवट ऑफ कायंडनेस इफ यू गीव आवर सेल्स टू अदर्स देन आमी तांचे पांय धुल्ल्या बरी जेजूच्या मिसावांत जेजूच्या पांय धुवच्या ह्या संदेश आमी जियेल्ल्या बरी जाता. वय चलवाल्यांक आमी एनकरेज करतना, प्रमोशन नातिल्ल्यांक आमी एनकरेज करतना आनी तांकां काम करूंक आमी आदार दितना आमी उदारी जनरस जाल्ल्या वेळार आमचे स्पेंडींग आवर लिटल बीट मनी ऑन नीडी पीपल, स्पेंड टायम, गिव अटेन्शन टू द नीडी आनी वॉलंटियर जावन काम केल्ल्या वेळार खंय गरज आसा थंय देखून आवयक आपल्यान कॅरियर सोडून भुरग्यांक पळोवंक येयली. ती आवयक पयर तावन काम सोडून येयली, बऱ्या कामार आली. भुरगीं म्हजीं बरें वायट चलयेंत वचून तांकां बरें जिवीत दिचें. आज म्हजीं दोगां भुरगीं बरीं आसा, पूत आनी तूं बरें आसा जाल्यार हांव काम सोडून आयल्यान म्हूण तिणें तिकाच भुरग्यां खातीर दिलें.
आनी हांव बापूय भुरग्यांक आपणाकच भुरग्यांक भेटोवन दिता. गल्फा वचून, बैलागा वचून, पोरगा वचून गळोवन भुरग्यांक पोसतात. भुरग्यां खातीर तांणी सॅक्रिफायस करतात. वय देखून आमचे देखून आमच्या प्राय जाल्ल्या वडिलां पासत भुरगीं तांच्या मोगान बरोवन तांच्या गरजांक पावतात आनी तांच्या माथ्या उतार प्रेर तांच्या सांगात दिवन तांकां मोगान पळयतात. ह्या मोगा कितें म्हणचे आगापे म्हळ्यार वो फाटीं कितेंच मेळनासतना हेरां पासत फाटीं कांय अपेक्षा करनासतना म्हाकाच हांवें तांच्या गरजांक दिवचें आपलें तें जावन आसा. मोग जेजून ताका आगापे मोग वो निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून दाखयल्लो. तो मोगा खातीर आमी जेजूचो मोग नियाळन वो मोग आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगतींत, आमच्या वाड्यान दिवंक जेजू आमकां फावो करून दी. आमेन. दिव्यवाणी